मेसेजीस धाडटात. इमिजिएटली हांव त्या मेजराक मेळ्ळो आनी सांगलें हांगा खंय तरी पुर्तुगीज आसा अशें आयकलां. ताणें आर्मीक दिले सगळे आपल्या जवानांक सगळे टू टेक द पोजिशन. भडाभड तांणी उडयो मारल्यो, सकयल लाय डावन पोजिशन घेतलें आनी सगळी मशीन गन्स बी लावन बसले. एक मिनीट वता म्हणसर आमचेर जो पलतडसून जे अर्दफोंडचे न्हंयचो पलतडसून इतलो मारो जालो. फायरींग पुर्तुगीजांच्या हातूनसून ते पळय जाल्यार थंयसर 8-10 तांची चिलखत गाडयो सगळ्यो पोजिशनां घेतलेली पुर्तुगीजांच्यानी. इतलो मारो जालो की जवळ 15-20 मिनटां कांयच तकली सुद्दां वयर काडूंक मेळनासलें. झाडांचे व्हडले व्हडले फांदे सुद्दां आमचेर पडटाले घडा घडा घडा. तुमी कितें केलें, जमनीर दिल्ले सगळे न्हिदले आशिल्ले. म्हणटकूच मेजरान सगळ्या हाचो हलका घेतलो, कितें पोजिशन आहा, कशें आसा, कितें आसा, आनी तो आपलो विचार करता स्ट्रॅटेजी खंयची घेवची म्हणून. इतल्यान आवाज आयलो की ते वटेनसून गाडयो पळटा, रणगाडे मोठे आवाज करीत सारके हातून मोठ्या स्पिडीन खंयच्यो पुर्तुगीजांच्यो गाडयो पळटात फाटल्यान. म्हणटकूच ताणें पळयलें कशें आहा तें कितें कितें कितें. आनी जेन्ना तांणी पुर्तुगीज आमचे आनी इंडियन फायरींग केली ते वटेनसून कांयच उत्तर ना. कळ्ळें की सगळे पळ्ळे म्हणून, कोण उरूंक ना. पण आतां क्रॉस करपाची पाळी आयली. न्हंय पूल तर उडयल्लो. आमकां खबर आशिल्लो, आमी आझाद गोंदक धरले आसतना तेन्ना पयलीं तोच ब्रिज उडयल्लो. तुमीच उडयल्लो? हय, आमीच उडयल्लो. हांवूच आशिल्लो मुख्य. आनी तेन्ना तांणी पुर्तुगीजांनी मागीर एक डायवर्शनी रोड बांदलेलो उजव्या सायडीन. म्हणटून त्या हातूनसून आमकां कळ्ळें, आमी सांगलें नाका असो असो आसा, वचूंक जाता. म्हणटून ट्रक एक वचूंक लागलो फुडें आनी मागीर कन्वा येतली तो क्लियर जालो की पलतडी वतकूच. पूण जालें कितें, तो ट्रक बरो थंय लागीं आयलो, पलतडी वता पावन थंयसर जाल्यार तो उडून गेलो. तर पुर्तुगीजांनी थंय भूसुरूंग पेरून दवरलेले. तो ट्रक कंप्लिटली गेलो, ड्रायव्हर बी मेलो, ताचे फाटल्यान दुसरो हेल्पर आशिल्लो तोय मेलो. आनी म्हणटकूच आतां होय रस्तो करूंक जायना. म्हणटकूच दुसरो रोड आमी पळयलो दावेनसून, गांवचे लोक आयले, अशें म्हणल्यार अमके कडसून काडूंक मेळटा जाल्यार बरें आसा. म्हणटून कितें करुया, हांवें पळोवन आयलो. पण पळय जाल्यार वाटेक तांणी बुबी ट्रॅप्स घाल्ले, धाकटे बॉम्ब चलता आसतनाय जावचे आनी कितें जावचें. आनी फुडें सुरूंग घालतले हे बी एक सस्पिशन आशिल्लो. म्हणटून हांवें थोडे फार ह्या हाचेर बी वाचलेलें सगळें. हांवूय जाणा आसलो ह्या मुवमेंटान इतलो वर्सां 15 वर्सां भुमिका जाता. तर म्हणलें ताका एक आयडिया आसा हे सुरूंग उडोवपाक. मोठे लाकडाचे 2 होंडे घेतले, गांवकाऱ्यांक कडसून रेडे 2 हाडले आनी तांकां लांब दोरयो बांदल्यो आनी तांकां हाकल्ले. म्हणजे ते सारके रस्त्या वटसून चाकोरीनसून वताले. कितले रेडे? 2 दोशे वटेन 2. आनी वता आसतना ते बुबी ट्रॅप्स वाटेक जे मायन्स घाल्ली ती एक 2-3 कडेन उडली. इतलें की पुर्तुगीजांनी एका वाहनान सुद्दां थंयसर गांव आसा थंयसर सुद्दां एक बॉम्ब घाल्लो. रगड्याच्या हातून सुद्दां घाल्लो. म्हणजे ते काडटा आसतना हात लायता बुडचे म्हणून सगळें वाहनान मरचें म्हणून लोक. आनी अशें करून सारको क्लियर केलें. फुडें एक मोठो सुरूंग गेलो. पण काय जालें ना, रेड्या परत ते हे जे आसले ओणके तांच्यो सामक्यो चिंद्यो जाल्यो. पण रोड क्लियर जालो. म्हणजे तश्यो गाडयो वयर काडल्यो. आनी आमी फुडें मागीर काणकोणा आयले तर रेस्ट घेवचो. स्ट्रॅटेजी आसली की आमी दुसरे दीस मडगांव पावचे म्हणून. हय, पण थंय पावले आनी रेस्ट जाले सांजे वेळा. तर जी नॉर्दर्नसून आर्मी आयिल्ली भितर तांणी जवळ 4:30-5 जाल्ली की तांणी सिग्नल दिलो की आमी न्हंयच्या हाचेर पावल्या, मांडवीच्या हाचेर, आनी ऑर्डर आमकां दिया पलतडी वचपाक, म्हणजे पणजे येवपाक. आर्मी हेडक्वॉर्टरसून ताबडतोब तांकां रिप्लाय आयलें, थांबा मागीर ऑर्डर दिता. आनी 15-1 मिनटांनी ऑर्डर आयली की आतां तुमी वचूं नाका, क्रॉस करूं नाका, फाल्यां सकाळीं करा. अच्छा. हय.
म्हणटू आमचें काम असलें आतां मडगांव पर्यंत पावप. आणि तुम्ही मागीर थंयच्यान मडगांव गेले. मडगांव गेले. ओके. खूब वेगवेगळ्यो काणयो आनी तातूंत भितर म्हाका दिसता सिनारी बाबान सांगल्यो त्यो सगळ्यो आंगार कांटो हाडपा सारक्यो, कित्याक आमी फक्त त्यो अशी काणयो कशें आयकुपाच्यो. आमी एक काम करया, आमी ह्या गजाली नंतर आमी एक हांगा ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवया आनी परत सुरू करया. आमी हांगा एक विसव घेतात आनी तो विसव घेतलो की आमी रोखडेच सुरू करतले. ताजे नंतर 50 वर्सांच्या ह्या कालखंडांतले आज पर्यंतचें जें गोंय आसा त्या गोंयचो हे आमचे सगळे मानेस्त थोडके भितर आढावो घेतले. ह्यो सगळ्यो काणी आमी आयकल्यातच आनी ताजे नंतर फुडें गोंय आज पर्यंत जालां तें कशें आसा, बरें आसा, वायट आसा, कितें आसा हाजेर चर्चा करतले. आमी घेतात एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. The newsmaker of the week, facing your questions. गोंयांतलो ड्रग्स नेक्सस तुमी चलयतात. माझे आरो पुरा प्रश्नच येना. Answers that you deserve to know. पार्टीन मनोहर पर्रीकरा खातीर एक प्लॅन तयार केला. How you are thinking, what even I have not thought or anyone. सो इच्छा आसा. चीफ मिनिस्टर जावपाचें कोणा विचार आसपा ना म्हाका. शिवजीत राणे इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन नेक्स्ट 10 years. डू यू एग्री? हायकमांडाचेर आसली म्हणना. म्हाका एक आय वॉन्ट हाऊ कॉन्फिडंट यू आर अबाउट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दिस बजेट. पळयात हेडॉन दर सोमारास सांजे 7:30 वरांचेर, राती 9:30 आनी 11:30 आनी मंगळारा सकाळी 9:30 वरांचेर. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट प्रुडंट मिडियाच्या स्टुडियोत घेवन आमची खाशेली कार्यावळ गोंयच्या मुक्तीच्या 50 वर्सां वेली. आणि ह्या 50 वर्साच्या खाशेल्या कार्यावळी भितर हांगा 5 मानेस्त आमचे कडेन आसात. तांचे आमी सगळे अनुभव आयकले. 19 डिसेंबराचे 50 वर्सां पयलींचे तांचे कितें आशिल्ले ते, कोण भुरगे आशिल्ले, सिनारी बाबा सारके जाणटे लोक आशिल्ले जे स्वता तातूंत भितर सहभागी जाल्ले. आतां आमी वचया फुडल्या भागा कडेन की फाटल्या 50 वर्सां भितर गोंयान कितें मेळयलें, कितें वगडायलें, मेळयलां कितें काय फक्त वगडायलां, परिस्थिती बरी आसा, वायट आसा, कशें कितें आसा. तोमाजीर बाब तुमचे कडल्यान सुरवात करुया. तुमी एक ते बारीक म्हणजे 10-12 वर्सांचे आशिल्ले, 5वेक आशिल्ले. तुमच्या सरान तुमकां खुबशें कितें सांगिल्लें, तुमी खुबशें कितें शिकिल्ले, तुमी राजकारणा भितर गेले, तुमी पंचायती पळयल्यो, तुमी विधानसभा पळयल्यो, तुमी नाट्य संस्थे भितर आसात, तुमी सांस्कृतीक चळवळी भितर आसात. जोडलें गोंयान कितें काय फक्त वगडायलांच? सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तें एक बरें पावल आसलें. बरें पावल कित्याक, जरी कॉमन मॅनाक त्या काळार लिबरेशन म्हटल्यार कितें, स्वतंत्राय म्हटल्यार कितें हाचो जबरसो अनुभव नासलो. म्हाकाय त्या काळार जबरसो अनुभव नासलो आनी हांव जसो सांगतालो त्या राजाराम पळयक लागोन इल्लें इल्लें कितें म्हणून गळटालें. पूण जे इंटलॅक्च्युअल्स आसले, जे जांकां फ्रिडम म्हटलेलें जाय आसलें, जें आडकोताले ते फकत एका कॉमन मॅन फकत आपणाचे दिसवडो सुटलो जालो. दिसवडो म्हळ्यार काम केलें, दिसवडो घेतलो, जेवलो. आयजूय तशे मनीस आसा, तांकां जबरशें हें लागना. पूण जें कितें उपरांत घडलें म्हाका दिसता आमी पॉझिटीव नदरेन पळोवपाक जाय. आनी पॉझिटीव नदर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना तूं एज्युकेशनाचेर नदर घाल. कितें आसलें 61 आदीं आनी आतां कितें जालें. आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय, मागीर डिवेलपमेंट इन ऑल अदर सेन्सीस. आनी दुसरें कितें आहा, जेन्ना जायते लोक आतां पासून म्हणटा आदीं लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन बरें आसलें, आदीं व्हॅल्यूज बऱ्यो आसल्यो. आमी केन्ना 50 वर्सां फाटली गजाल उलयता. 50 वर्सां फाटीं युरोपाकूय तेच भाशेन आसलें. आयज युरोपाक जें 50 वर्सां फाटीं आसलें तें ना, जाल्यार आमी गोंयांत तशें आसतलें कशें सांगूं येता. त्या खातीर म्हाका दिसता त्या प्रमाणे की गोंय स्वतंत्र जावन बरें जालां, फायद्याचें जालां, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. पूण जे सुवातेर आमच्यांनी हांगातूय कितें चॅक दवरूं येता, एक आमचें बाबा कितें बरें तें आमकां सांबाळून तें करपाक हांगातूय घोडी आमी विसरले जाय. आनी त्या खातीर म्हाका जाल्यार दिसता की हो काळ एकदम बरो की लिबरेशनाचो 50 थोडके भितर सांगात बाकीच्यांक कितें आसता हे फुडें व्हरपाक. आमी आयज स्वातंत्र्य आमी कायदे करता आमचे. आमी पुर्तुगाल केल्ले कायदे आमी मानिना. हीच एक मोठो आमचो अचिवमेंट. दुसरी गोश्ट, गोंय स्वातंत्र्य जावन आसलें तेन्ना बहुजन समज म्हणटा ताका कांय किंमतूच नाशिल्ली, व्हॅलिडूच नाशिल्ले. बहुजन समाजाक आयज तांचे सगळे रायट मेळ्ळ्या, शेतकऱ्यांक तांचे ते मुणकारांचे ते कितें ते हक्क मेळ्ळ्या. आनी कितें अजून थंय अशे लोक आसात, तेन्नाची विस्की कशी आमकां सवाय मेळटाली तेन्ना आनी कितें कपडे कसले मेळटाले हे हाचेरूच पळयतात. हें स्वातंत्र्य न्हय.
स्वातंत्र्य म्हणटा तें एक मोठे मोस्ट प्रेशियस थिंग. ताजे फुडें बाकीच्यो गजाली सगळ्यो कांय न्ही. मनशाक शेवटी कितें जाय, द लिबर्टी इज द मोस्ट प्रेशियस टू मॅन. आनी ऑल हिस्ट्री जर तुमी जगाचे आनी पळयचे जाल्यार अनफोल्डिंग ड्रामा ऑफ ह्युमन फ्रिडम समजानी. आनी हाचे सारकी दुसरी स्वातंत्र्य खुशी आनी दुसरी आसूंक शकना. ही खुशी आमी मॅटेरियलिस्टीक आमचे गोंय इंडिया पोर जायत. जे कितें आमी वेस्टर्न हातून अमेरिकेन मेळटा तितले आमचे कडेन श्रीमंत कांय ना. पण आमकां लुटले, हे केले. आतां आमी त्या दिशेन रायट दिशेन पावलो करतात. अर्थात पयलीं स्वातंत्र्य हे आपले एज्युकेशन अशें म्हणलां तशें आपले कार्दोज भवन मेळ्ळें. पयलीं एकूच कॉलेज असलें तें लायसेम आनी तेमी पुर्तुगीज ताचो फायदो सुद्दां सगळ्यांक घेवंक प्रत्येक तालुक्यान कॉलेज, प्रत्येकान जाल्यार डजनांनी कॉलेजीस जाल्या. सगळे तरेचे आमकां एज्युकेशन आसा. गरिबांतल्या गरिबान तो घेवंक शकता शिक्षण. आणि गव्हर्नमेंट सगळं त्या दिशेन प्रयत्न करता. बाकीच्यांक कितें दिसता? हय, बरोबर. म्हणजे म्हाका अशें दिसता की आमी खुबशे कमयला. स्वातंत्र्य तर मेळ्ळेंच आमकां आनी स्वातंत्र्य हो म्हणजे जायच आशिल्लें. देर इज नो डावट अबाउट दॅट. आणि आमी त्या नंतर जशें सांगलें तशें शिक्षणाच्या मळार, हेल्थ सेक्टर, मागीर इंडस्ट्रियलायझेशन, एम्प्लॉयमेंट, हे सगळे हातून खुबशे आमी मेळयलां. म्हणजे गोंय खूब फुडें पावलां. इवन इन कंपॅरिजन टू रेस्ट ऑफ द कंट्री आज आमी खूब फुडें आसात. पण म्हाका अशें दिसता की स्वातंत्र्य म्हणजे कितें अल्टिमेटली. आमची जे कायदे आसात, जे रुल्स आसात, ते जे आमकां आमच्या घटनेन, म्हणजे आतां आमची भारताची घटना आमकां जितले अधिकार दिल्या ते मुक्त, ते वापरपाची मुक्ती इज मुक्ती, म्हणजे जे आमी परकियां पासून मेळयल्या. पूण म्हाका याद जाता म्हजी आवय सांगताली तेन्ना, ती जेन्ना हातून शिकपाक वताली की दीस इज बिफोर लिबरेशन, की वताली तेन्ना तिजो बापूय टेन्शनान वाट पळयत रावतालो की कोणी पुर्तुगेज कोणी एक तिजेर ताका कितें करीत आपले चलयेक म्हणून. टुडे आय फील आयच्या घडयेक प्रत्येक आवय बापूय अशेच आसात. दे आर स्टील स्केर्ड. आतां ह्या पुर्तुगेज ना, बट देन देर आर अदर्स. म्हणजे आमच्या सोसायटीन जशें आमी स्वातंत्र्य मेळयल्या त्या स्वातंत्र्याचो आमी पूर्ण म्हणजे एक उपभोग म्हण कितें किंवा त्या स्वातंत्र्याचो आमकां फायदो आमी करून घेवंक ना जितलो आमी करून घेवंक जाय. किंवा एक तर दादल्यांनीच चड करून घेतला आनी बायलो अजून त्या लेवलाक आमी ना जाल्यार इतले ना जाल्यार इतल्यो क्रायम्स आनी ही जी इनसिक्युरिटी आज बायलांक फेस करता पळय, खंय वचा तुमी, वेदर इट इज पब्लीक ऑर डोमेस्टीक हातूनय आसूं किंवा कामाच्या जाग्यार आसूं, टुडे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. हे बरोबर आसा. आमकां कित्याक वी आर थोडेशे वेगळे मत व्यक्त करता. मुक्ती, गोव्याची मुक्ती, ह्याच्या बद्दल प्रश्नच ना. जितके आमकां फायदे जाले, आतां तेंच्यांनी म्हटले, सेनेर बाबांनी म्हटले की बहुजन समाजाक एक आवाज मेळ्ळो. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे बहुजन समाजाक एक आवाज मेळ्ळो जो 450 वर्षां दाबलो गेल्लो. एक आवाज दोन पद्दतीन गावलो. एक म्हणजे ताका राजकीय स्वताचे अभिव्यक्ती व्यक्त करपाची संधी मेळ्ळी, जी 63 इलेक्शनाच्या वेळाचेर आमकां लोकांच्या समोर येता. मुक्तीचो सगळ्यात मोठो फायदो जाल्लो आसा. तेची एस्पिरेशन्स वाडली, सगळ्यात म्हत्वाची. आनी ताका बरोबरीन शिक्षणाची चळवळ खेड्यापाड्यान रुजयली गेली. तिसरी गजाल की हेच्या नंतर मागीर तो केंद्रीभूत मानून सगळ्यो गोश्टी घडत गेल्यो, सर्वसामान्य मनुस केंद्रीभूत बांदून. शेतीच्या बाबतींतले मागीर तो कुळ कायदो वगैरे येयलो. हे सगळ्यो गजाली एक म्हणजे रिफॉर्मिस्ट अशा पद्दतीचो एप्रोच आसलो. आनी हो एप्रोच जो आसा तो कालांतरान हळूहळू आमकां दिसता की तो डिटोरिएट जायत वयता आसतना दिसता. आनी त्याचे दुष्परिणाम म्हणून आतां जे सांगले गेले की कायदे पुर्तुगेजांचे नाका आसले, आमकां आमचे कायदे येयले, पण हे कायद्यांचें एक्झिक्युशन जावपाक जाय आसलें. आनी ह्या एक्झिक्युशनच्या मदीं सर्वसामान्य माणसांक एक आश्वासन मेळपाक जाय आसलें, त्याची सिक्युरिटी मेळपाक जाय आसली, इरिस्पेक्टीव ऑफ जेंडर. आतां हेंच्यांनी म्हटलें ना की कदाचित ती दादल्या खातीर जास्त आसा, बायलां खातीर किंबहुना अशें ना. तर 50 वर्षाच्या काळाच्या स्वातंत्र्यान 50 वर्सांनी गोवा अनेक वेगळ्या वेगळ्या गोश्टीच्या खातीर अशी चित्र दिसपाक लागला की गोवा खूब म्हातारो जायत चल्लेलो आसा.